राज्यात 20 ते 28 नोव्हेंबराक जावपी इफी महोत्सवा कडेन देश विदेशातल्या लोकांच्यो नदरो लागिल्ल्यो आसा। हाची गोंयांत थाटान तयारी सुरू आसा। राज्यात 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती इफी महोत्सव जावपाचो आसा। हाका लागून राजधानीत थाटान तयारी चल्ल्या। महोत्सवाक कांय दीस उरिल्ल्यान दीस रात युद्ध पातळीर काम चालू आसा। ह्या वर्सा फ्रांस देशाक कंट्री इन फोकस हाचो मान मेळ्ळा। मजगती पणजे ESG, मेकॅनिक्स पॅलस, आयनॉक्स आनी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत इफीची नेटान तयारी चल्ल्या। तशेंच ह्या काळांत देश विदेशांतले हजारांनी प्रतिनिधी राज्यांत येवपाचे आसात। ताका लागून सुरक्षेच्या नदरेंतल्यान कसलीच घाळपणां जावची न्हय म्हण 18 ते 30 नोव्हेंबर मजगती पुलिसांक सुटी घेवपाक मेळची ना असो आदेश पुलीस खात्यान काडला। तांच्यो सुटयो रद्द केल्यात। पणजे आयनॉक्स वाठारांत इफीचो लोगो मोर फिल्म रोल सारकी सजावट तयार करतना कामगार दिसता। 53व्या इफीक यादगार करपाक राज्यांत थाटान तयारी चलिल्ली पळोवपाक मेळटा। इफीत हिंदी चित्रपट दिग्दर्शक मधुर भंडारकर हांच्या इंडिया लॉकडावन फिल्माचो वर्ल्ड प्रिमियर जावपाचो आसा। आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांत 25 फीचर जाल्यार 20 नॉन फीचर चित्रपटांचे खासा स्क्रीनिंग दवरिल्लें आसा। भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव हो आशियांतलो सगळ्यांत आदलो आनी भारतांतलो सगळ्यांत व्हड आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव म्हूण मानतात। हाचें आयोजन गोंय राज्य सरकार आनी भारतीय चित्रपट उद्योग हांच्या जोडपालवान केंद्रीय म्हायती आनी प्रसार मंत्रालय करता। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।